Argan tuka sumian Jesu, hoglap tuka sumian Jesu. Jesu Krista te mogacha bawa मिळणीनो तुमका सर्वांका देवाच्या उतराचो आयतार साध्या काळाचो तिसरो आयतार या आयताराच्या सुवार्तेच्या नियाळाक स्वागत सुस्वागत. आज जानेवारीची तारीख 21 जानेवारी 21 एक घडीभर आमी मागया. सर्वेस्वर बापा अगणित का कुळदारा तुका अर्गा होगळापानी वाकाणी दिता, तुझ्या नावाक हांव महिमा दिता. आजच्या दिसा तुझी सुवार्थ हांवें परगट करच्या या वखता या सुवार्थेच्या आशिर्वादान बेसावान पेकोवणेन तू आमकां बोर जे कितें उणें पडलां तें तू भरती करून दी. देवाच्या उतराचेर आमी आयचो नियाळ आयकत आसतना त्या नियाळाद्वारे आमचे थंय परिवर्तन पवित्रपण पश्चात्तापय तू फावो कर आशिर्वादीत कर म्हणून मागता. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नवी आमेन. जोना प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. आवास्वर 3 ओळ 1 ते 5 आनी 10. सर्वेस्पराचे उतर दुसऱ्या फावटी जोनाक पावलें. उठ आनी निनेवेक त्या व्हड शाराक वच आनी जे सगळे हांव तुका सांगतलो तें त्या शहरांतल्या निवास्यांक परगट कर. जोना भायर सरलो आनी सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन निनेवेक गेलो. निनेवे एक बोव व्हड शहर. तांतल्यान सोलोन वचूंक 3 दीस लागताले. जोना शहरांत भितर सरलो आनी एक दीस भर चलत वचून अशें परगटूंक लागलो. फकत 40 दीस उरल्यात आनी उपरांत निनेवेचो नाश जातलो. निनेवेच्या लोकांन देवाचेर विश्वास दवरलो. तांणी एक उपास परगट केलो आनी सगळ्यांनी व्हडांनी तशेंच ल्हानांनी गोणये वस्त्रां पांगुरलीं. देवान तांची प्रतिक्रिया पळयली. तांणी आपले वायट चालीक पाट केली हें ताणें पळयलें आनी जे विघ्न आपूण तांचेर धाडटलो म्हूण ताणें तांकां परगट केल्लें त्या विघ्ना विशीं ताणें आपलें मौन बदलिल्लें. ताणें तें तांचेर धाडूंक ना. किर्तन 25 श्लोक. तुजो वांटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा. तुजो वांटो म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या सताच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर. म्हाका बूध सांग. तूंच म्हजो देव, तूंच म्हजो सोडवणदार. तुजो वांटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा. सर्वेस्परा सुरवेर तावन तुवें दाखयलेल्या विश्वासीपणाचो तूं उगडास कर. पुर्विल्ल्या काळांनी तुवें केल्लो मोग विसर नाका. तुज्या कळनातलेल्या मोगा आनी बरेपणाक सरी जावन म्हजो तूं उगडास कर. तुजो वांटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा. सर्वेस्पर दयाळ आनी सात्वीक जावन आसा. वाट चुकलेल्यांक बोध सांगून सारक्या वाटेर तो हाडटा. कालत्यांक नीट वाटांनी तो चलोवन व्हरता आनी तांकां आपल्यो वाटो तो उगाडटा. तुजो वांटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा. सान पावलान कोरिंथांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. आवास्वर 7 ओळो 20 आनी 9 ते 31 30 आनी 1. भावां भयणीनो, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें इतलेंच. निश्चित केल्लो वेळ मोटवो जायत आयलो. देखून ह्या फुडां बायल आसलेल्यांनी बायल नासलेले बरी जियेचे. रडतेल्यांनी रडनातले बरी. कुशाल करतेल्यांनी कुशाल करी नातलेले बरी. आनी विकतें घेतलेल्यांनी आपणा लागीं कांयच नातलेले बरी जियेचे. तशेंच ह्या संवसाराच्या वस्तूचो उपयोग करतेल्यांनी तांचो उपयोग करी नातलेले बरी जियेचे. कित्याक
ह्या संसाराचे बैले स्वरूप नपैस जावन येता. आलेलुया आलेलुया. देवाचे राज लागीं पावला. पातकी जिणी बदला आणि बरी खबर सतमाना. आलेलुया. मार्काचो वांजल आवासवर 1:19-20. जुआंक धरून बंदेंत गेल्या उपरांत जेजू गलिलेयांत येवन देवाची सुवार्ता परगट करूंक लागलो. तो म्हणटलो, वेळ भरती जालो, देवाचे राज लागीं पावला. पातकी जिणी बदला आणि बरी खबर सतमाना. गलिलिया सरोवराच्या तडीच्यान तो पाशार जाताना सिमाको आणि त्याच्या भावा आंद्रेक ताणें देखले. ते सरोवरांत जाळ उडयतले कित्याक पागी जावन आसले. जेजू तांकां म्हणालो, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशांचो पागी करतलो. तक्षणच आपली जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. थंय न्हंयचे मुखार वेतस ताका दिसले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव. ते आपल्या मछव्यार जाळां सोमा करताले. तेच घडये ताणें तांकां आपयले आनी आपल्या बापायक जेबेदेवाक वावरेड्या सांगता मछव्यांत सांडून ते जेजू फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्तातय मोगाच्या भावा भयणीनो, आयचो आयतार देवाच्या उतराचो आयतार, वर्ड ऑफ गॉड संडे. आमकां कळीत आसा हर एक दीस आमी देवाचें उतर आयकता, नियाळटा. हर एक दीस आमकां वाचपा आसात. आयतारच्या दिसा विशेष पापान आमी इगर्जेक येवन देवाच्या उतराच्या संभ्रमांत वांटेली जावन येवकारिस्तीक क्रिस्ताक आमी सेवता. आज देवाचे उतर आमकां गरजेचें तें जाय. देवाचे उतर आमकां काण जेजून सांगलेल्या प्रमाणे मातेवाचो वांजेल 6:4 मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना देवाच्या उतरा वरवीं. आज आमचो भावार्थ, आमचे भावार्थी जिवीत आज आसा जाल्यार ताका फाउंडेशन, प्रेरण देवाचें उतर. देवाचें उतर पश्चाताप हाडटा. देवाचें उतर परिवर्तन हाडटा. देवाचें उतर आमकां नितळ करता, म्हणजे पवित्र करता. निनेवे गांवचो लोक पातकान बुडुल्लो. देवान निनेवे नाश करी जे चिंतलें जाल्यार एक अवकाश देवाच्या उतराक निनेवेच्या लोकांक देव जोना प्रवाद्या मरिफात दिता. आज देव एक अवकाश म्हाकाय तुकाय हे वाचपा मरिफात दिता. तो जोना निनेवे गेलो. आज जावं पुरो देवाचें उतर आमकां आमच्या लितुर्जींत, जावं पुरो ह्या यूट्यूब चॅनलाद्वारे देवाचें उतर आमच्या लागीं आयलां. आमी नेगार करचे न्ही. त्या खातीर आमकां कळीत आसा जोनाचें जिवीत देवाच्या वाटेन चलनासतना तो फोडून धांवतलो तारशीसाक. थंय धांवन देवान ताका अजापाच्या रितीन मासलेच्या पोटान धांवन ताका वाचोवन फाटी हाडलो. ताजे उपरांत परत देव ताका निनिवेक धाडटा. म्हणजे देवाचें उतर तो उजो तो तुजे भितर आसा. तो उजो तुका उलपायता, ते तुका रावोंक सोडिना आनी देवाची खुशी जारी करचे बरी करता देवाचें उतर. त्या खातीर तो निनेवे शाराक गेलो. 3 दीस आनी रात तो चल्लो. सुवार्ता ताणें परगट केली आनी सुवार्तेचे आशिर्वाद जावन थंयचो लोक, निनेवेचो लोक, राई, लोक आनी तशीच जानवरां तांणी कठीण दंडळायी. ह्या कठीण तांणी एक उपवास केलो. म्हणजे पश्चाताप ते पावले. परिवर्तनाक तांणी तांकां समर्पण दिलें आनी परिवर्तनाच्या वाऱ्यान ते वाडलें आनी पवित्रपणांत येवंक एक अवकाश दिल्लो तांणी नेगार करूंक ना. हर एक आयतार म्हाकाय तुकाय पश्चातापावून परिवर्तन जावन पवित्रपणाक एक आपोवणें जावन आसा.
आम्ही ख्रिस्ती भाऊ भावडा ह्या संसाराचे मात्र नाही, त्या खातीर सांग पावलो आमकां कोरिंथांना बरयल्या पत्रान सांगता, ह्या संसाराचे भायले स्वरूप नपयस जावन वेता, नपयस जावन येता. त्या खातीर कोणाच्या सोपायेक ह्या तांच्या सोबायेक आमी भुलचे न्ही, ह्या संवसारा फाटल्यान आमी धांवचे न्ही. त्या खातीर संवसार आमकां साल्वासान दिवूं शकना. संवसारांत असले सकड एक दीस नपयस जातले, पूण एक मात्र उरतलें. जेजू सांगले प्रमाणे देवाचो मोग, देवाचें उतर. त्या खातीर उतर त्या सदां काळ बाळटा, सदां काळ उरता. आकाश सरत तरी, पृथ्वी सरत तरी देवाचें उतर सरना, निरर्थक जावन वचना म्हूण आमी वांजेलांत वाचता. तर मोगाच्यो भाव भयणीनो, निनेवे गांवचो लोक परिवर्तन जालो. तांणी ह्या पाश्चात्तापावर देवा सरशीं ते आयले आनी बायबल आमकां सांगता देवान तांच्या विघ्नांतली राखलें, देवान मन बदलिलें आनी ते विघ्न तांचेर दडूंक ना. मोगाच्यो भाव भयणीनो, कितलीं कर्गां, कितलीं विघ्नां आमी पळयता आमचेर दडूंक ना. देवाक अर्घां दिवया आनी आमचें जिवीत देवा खातीर, क्रिस्ता खातीर आमी जियेवया. आनी अशेंच आयच्या तिसऱ्या वाचपाक आमी येवं जाल्यार आयच्या तिसऱ्या वाचपान मार्क सिमोन आनी आंद्रेच्या आपोवणे विशयान आमकां सांगता. आनी कशें तांकां जेजून कितें केलें, जो हांव ताजे शीस कापल्या उपरांत ताची सुवार्ता आतां जेजू एक्टीव जालो. मार्काचो एवांजेल 1:15 सांगता, वेळ भरती जालो, देवाचें राज लागीं पावलां, पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना. पण वेळ भरती जालो, देवाचें राज लागीं पावलां, पातकी जिणी बदला. पातक आमकां सरकाक उरिना, पातकी जिणी बदला म्हळ्यार आमी पातकांतल्यान, पातकाच्या कोणांतल्यान भायर येयचय. कित्याक जो आपली पातकां लिपयता ताका सूख मेळना, जो ती वळखता ताका दया लाभता म्हण येसो बोकू 28:13 आमी वाचता. तर आज हांगा जेजू तीस सगळ्या आमच्या शिकवणेचें केंद्र कितें, पाश्चात्ताप, नवें जिवीत जिये. एकलो क्रिस्त ते येताना नवो जातलो. आनी अशें ताणें त्या जॉर्दान न्हंयच्या तडीर तावन सुवार्ता प्रगट केली. सरोवराच्या तडीच्यान तो पाशर जातना सिमोन आनी ताच्या भावाक आंद्रेक ताणें देखलें. ते सरोवरांत झाड उडयतले, कित्याक भागी जावन आसले. जेजू तांकां म्हणलो, धैर्य, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशां पागी करतलो. पण पागी दोन नमण्याचे आसात, एक माटली धरचे आनी एक नमण्याचे. जेजू सांगल्या प्रमाणे हांव तुमकां मनशांक धरचे बरें करतलो म्हळ्यार कितें, सुवार्थेचे मीस हांव तुमच्या काळजान घालतलो. तुमी सुवार्थ प्रगट करतले, ह्या सुवार्थेचे तुमी सबार लोक देवा थंय फाटी येवंक साद आसा. आनी ती सकत क्रिस्ताची, ती महिमा क्रिस्ताची. ताणी कितें केलें, ते गेले सकल कडेन सुवार्थ प्रगट केलें, संतोश पावले. पण एका मनान एका काळजान आमी सुवार्थ प्रगट करतना, सुवार्थेक रावतना आमी आशिर्वादी जाताच, आमचें कुटुंब आशिर्वाद जाताच. ते आशिर्वाद आमकां आयच्या विशेष आराधनांनी देव दिवं दी आनी देवाच्या उतराद्वारे आमचे काळजां मनां नवीं करून दी, आमकां पवित्रत्वान भरोवन दी म्हणून आमी मागया. सर्वेस्पर बापा, अगणित कापोळदारा तुका अर्गां होगळापती वाकाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. सरंकरांतले, भनपसतले, बंदडांतले, पिडचिण्यांतले, वायटांतले, विघ्नांतले तूं आमकां सर्वांक निवार. आनी जी कोणी सुवार्थ आयकतात, हांतोरणार आसात, आयसीयू नैस्यूत आसात, व्हेंटिलेटर आसात, जेजू तांच्या सगळ्यांक, तांकां सगळ्यांक तूं बरी भलायकी दी. गांवांत परगांवांत आसात ती लोक, भाऊ भावडा, तांचे कुटुंब, तांचे फायनान्स, तांची कामां आशिर्वादी जावन दी. कामां नातलेल्या बरी कामां फावो कर सर्वेस्परा. आनी सर त्या हांव तुज्या हाताक आमी समर्पण दिता. आनी तुवें केल्ल्या उपकारा खातीर आमी तुका वाखाणता. सर पदवेदार देव, बाप, पोत आनी पवित्रत्व तुमचेर आशिर्वाद घालो. सक्कड स्तुती करुया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. सर एक अंकर, बनपस, बंदड्यो, पिडाशिडा ह्या जाग्यात हांव सोडलो सोदिता. मी खंयच्या जाग्यार आसा थंय पवित्रत्वाची कृपा, देवाची प्रसन्नता देवन येवं दी. टच नायट हील करुया. ग्लोरी. 38 वर्सां थळाली पडलो जेजू, मेल्ल्या लासारा जीव दिलो जेजू, कुरड्या दोळे, तोंडा पाय मोन्याक उलो, बऱ्यांक आयकूची बरें केल्या. जेजूच्या सक्तेवन, बडवोन, महिमेवन हांव मागता. हे देवाचें उतर तुमकां सुडका जैत हाडून दी आनी सदां काळ क्रिस्ताक सागसावन जिवचे बाग तुमकां मेळोवन दी म्हण हांव मागता. आमेन.
मोगाच्या भाव भयणीनो साथ जाता तितल्या लोकांकडे हो संदेश तुम्ही वाटून घेया ती जेजूच्या मोगाचो अनुभव जोडून दित. आमेन.